नमस्कार. आयच्या ह्या नागपंचमीच्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. नागपंचम हो सण श्रावणांतलो पयलो सण आणि तो पुराय गोंयांत तशेंच पुराय देशांत व्हड उमेदीन मनयलो वयता. आयज आमच्या वांगडा कांय मुर्तीकार आसतले जे नागाच्यो मुर्त्यो करतात. तेंच्या कडल्यान आमी जाणून घेतले की ते हे नागपंचमीची तयारी केन्नाच्यान आनी कशी करतात ते. आमच्या वांगडा आसा कोलवाळ हांगा रावपी स्मितेश भोसले. तेंच्या कडल्यान आमी जाणून घेवया की तेंची ही तयारी केन्नाच्यान आनी कशी चालू जाता ती. सो स्मितेश, तूं ही तयारी नागपंचमीची नाग मुर्त्यो करता, सो ती केन्नाच्यान करता तूं? नागपंचमीची तयारी म्हणजे आमी वटपौर्णिमेक न्हू गणपती स्टार्ट करता. गणपती स्टार्ट करता आसतना सोमते आमी नाग कडूंक स्टार्ट करता अशें म्हणटकूच. आनी श्रावण जसो स्टार्ट जालो, श्रावणाच्या पयल्या दिसा दुसऱ्या दिसा पेंटिंग स्टार्ट करता आमी नागपंचमी. म्हणजे वटपौर्णिमेच्यान स्टार्ट जाता हय. आणि जी माती असता ती खंयच्यान हाडटा तूं? ही माती आसता ही चिकण माती, ही शेतान गावता. ती आमी एक तर माडेलांतल्यान आनी नाल्यार मांद्र्या बीन त्या सायडीक गावता, त्या सायडीकसून आमी माती हाडटा. ही गणपतीक आनी नागोबांक सेम यूज करता. आणि नागाच्यो ऑर्डर कश्यो कितें आसता तुका? म्हणजे जे लोक असतात ते तुका येवन सांगतात की आपल्याक नागाच्यो मुर्त्यो? थोडे नागोबा आसता पळय ते आमचे फिक्स आसता. ते आनी सांगूं वचना डायरेक्टली, इवन गणपतीचेच एकदां ऑर्डर दिली हांगासर ते रुटीन उरता. परत आनी सांगूं वचना, म्हणजे येयले डायरेक्ट गणपती घेवन वयता. जाय जाल्यार समज तांकां चेंजीस कितें जाय गणपतीन जाल्यार ते चेंजीस सांगता फक्त. तशेंच नागोबांचे म्हणल्यार आमी थोडे एक्स्ट्रा करता, कित्याक थोडे येवन मागीर आनी व्हरता न्हू म्हणून ते. आणि म्हाका सांग की सादारण कितल्यो मुर्त्यो आसता वार्षिक तुका? नागाच्यो आणि गणपतीच्यो? अरावंड 50 सुमार आसता दोन. नागोबा आमी एक 60 बीन हाय करता आनी गणपती अशे 55 बीन हाय करता. सगळें करपाक तुका कोण हेल्प करता? करपाक हेल्प म्हणजे मेन सपोर्ट आसा तो म्हजो मम्मीचो आनी भयण. आमी दोगांच जाणां हें करून हें करता. आणि म्हाका सांग केन्नाच्यान कितलीं वर्सां जालीं तूं हें करता? एक्चुली करचें म्हटल्यार म्हणजे ह्यो बिजनस आहा. बिजनस म्हणजे कला जी फुडें व्हरता ती म्हाजे डॅडीन स्टार्ट केल्ली. म्हणटकूच ते आदी पासून भुरगेपणानसूनच मातशें तांकां हेल्प करतालो. म्हटल्यार हांवें प्रत्यक्षान म्हणजे अरावंड हांव जेन्ना फर्स्ट इयरान आसलेलो तेन्नाच्यान हांवें फूल फ्लॅशान हांवें स्टार्ट केलें करपाक. कित्याक तेन्ना डॅडी एक्सपायर जाल्लो म्हणटकूच हांवें स्टार्ट केल्लें फर्स्ट इयरानच्यान. म्हणटकूच अरावंड म्हाका 7-8 वर्सां जातलीं. तूं हॉबी म्हणून करता काय बिझनेस म्हणून करता? एक्चुली ही म्हाजी एक कला खंयची तरी उरोंक जाय म्हणून हें करता. कित्याक म्हाजो मेन बिझनस आहा तो इव्हेंट्साचो आहा. त्या भायर हांव एकावंटंट म्हणटकूच हांव एकावंट्सूय पळयता लोकांचे, कोणाचे GST ITR बीन भरप. म्हणटकूच ह्यो हांव गणपती करप आनी नागोबांचे एक कले खातीर खंयसर बाबा आमची आंगान जी कला आहा ती खंयसर बाबा व्यर्थ वचोंक जायना म्हणून ही कला फुडें उरोंक जाय म्हणून ती हांव हें करता अशें. आणि बिसायड्स तूं नागाच्यो मुर्त्यो आनी गणपतीच्यो मुर्त्यो आनी कृष्णाच्यो मुर्त्यो करता? कृष्णाची धाकट्यो मुर्त्यो करता. कृष्णाच्यो धाकट्यो मुर्त्यो. हय. आनी तुका बिझनस कसो कितें इम्पॅक्ट जाला पॅन्डेमिका खातीर? कितें इफेक्ट पडला तुका? पॅन्डेमिकाक म्हणजे गणपतीक आनी नागोबांक चड कांय इफेक्ट पडोंक ना आमकां पॅन्डेमिकाक. कित्याक आमचें तें हांगासरल्यान चालू आसलें. फक्त एक आमकां पेंट बीन मातसो म्हारग पडला. जाल्यार माती बी सगळी गोंयांतूच आसलेली म्हणटकूच तेजो इशू नासलो. म्हणल्यार बाकीचो बिझनसाक म्हणजे आमचो इव्हेंट्साचो तो सगळो डावन नासलो तेन्ना, तेजो एक इफेक्ट पडला. तेजो आमचे गणपतीक आनी हेजो कांय सद्या इफेक्ट पडोंक ना. फक्त एक पेंट मातसो म्हारग जाल्लो इतको. सो म्हाका सांग मितेश की जेन्ना मातयेचे आमी पळयता की वार्षिक जेन्ना गणपती विसर्जीत जाता ती मातयेचो रियूज कित्याक जायना, किंवा तो आमी परत परत कित्याक ती वापरना? प्रत्येक फावटी वेगळी माती कित्याक हाडपाची पडटा? ती म्हणजे आमी आतां पळय जे गणपती आमी करता, जे विसर्जन करता ते आमी नॉर्मली दर्यान नाल्यार न्हंयेन करता.
म्हणटकूच ती कितें जाता दर्यांतल्या चिखला वांगडा आनी तितून मिक्स जाता माती म्हणटकूच तितून गुणे येता ती म्हणजे ती यूज जायना कित्याक गणपतीची माती आसा ती सेपरेटूच खंय आसता शेतांतली सारकी भितन गुणे बीन आमकां सापडूंक जायना हितून म्हणटकूच ती आमी यूज करूंक जायना. आतां समज सांगचें म्हटल्यार एक हे गांवांतले तेंच्यांनी थरयलें की बाबा खंयची तळी आहा म्हणजे ती क्लीन खंय आहा तितूनच सारकें करपाचें आनी जी म्हणजे माती मिक्स जावंक गावना खंयची चिखलान बीन अशी जाल्यार हे यूज करूंक शकताले आमी फक्त म्हटल्यार न्हंयेन जे पायता किंवा दर्यान बीन ते हितून करता पळय ते आमकां हें करूंक गावचें ना. नागाच्यो मुर्त्यो तुमी कशी करतात तेजी प्रोसेस प्रोसेस म्हणजे ही आतां माती आसता पळय आमी शेतांची हाडटा ती आमकां बरी आदी धाडची पडटा. धाडयल्या उपरांत आमचो जो सांसो आसता पळय तेजेर पावडर मारप म्हणजे माती ताका दसोंक व्हरूंक जायना म्हणून पावडर मारल्या उपरांत ती मुड्डिल्ली माती आसता पळय ती तांकां सारकी भरप भितून गुणे बीन आहा जाल्यार ते काडप भितरले आनी सारकी भरप 2 साचे आसता नॉर्मली नाल्यार एक बसून आसता तो प्रेस केल्या उपरांत मागीर ते काडल्या उपरांत मातसो तो सुकत दवरप नागोबा सुकलो मातसो सुकल्या उपरांत न्हू म्हणजे काम करूंक गावता तो की मागीर तेजें साफ करप आसता. साफ केल्या उपरांत मागीर पेंटींग हे करता सुकल्या उपरांत.
आमच्या वांगडा आसा बस्तोडच्यान किशन पेडणेकर. किशन खूब वर्सां जाली ह्या कामान पारंगत आसा. किशन म्हाका सांग की नागपंचमीक तूं तयारी केन्नाच्यान स्टार्ट करता? तयारी एक म्हयनो पयलीं हो करता स्टार्ट. माती हांव मांद्रेसून अशी हाडटा आनी थंयसून पयलींच मे म्हयन्यान बी तशी हाडटा हांव, हाडून दवरता की तेन्ना ती गावता. आनी एक म्हयनो आसतना सारको हांव पयलीं सगळें रेडी करता मातयेचें आनी एक 10 दीस आसतना पेंटिंगेक हात घालता. सादारण कितल्यो मूर्त्यो करता तूं वार्षिक? वार्षिक हरशीं म्हटल्यार पळोवंक अंदू हांवें इतल्यो चडश्यो केल्यात मूर्त्यो. नाजाल्यार हरशीं हांव आमकां म्हणजे जाय तितले तांकां अशें करतालो. म्हटल्यार आमचे जे वळखीचे कोण कोण आसात तशें करतालो. सो अंदू हांवें चिंतलें की थोड्यो करपाच्यो कामूय बरें जाता, लोकांकूय दाखोवंक मेळटलें आनी लोकांक बरें दिसलें जाल्यार कोण व्हरतलो बी तशें. सो तशें चिंतलें ह्या वर्सा. तुका कोण मदत करता? हांव आनी म्हजो भाऊच, दोगूच जाण, आनी कोण. आनी बिसायड्स तूं नागाच्यो मुर्त्यो आनी खंयच्यो मुर्त्यो करता? मुर्त्यो आनी गणपतीच्यो करता मुर्त्यो. 4 वर्सां जालीं आतां गणपतीच्यो मुर्त्यो करता. आनी बाकीच्यो सगल्यो करता हांव, जशें की फायबराच्यो, मातयेच्यो बी, फायबर, बाकीच्यो सगल्यो जे नरकासूर सगळे हेच्यो करता. आनी पेंटींग बी तसलें कितें करता तूं? तुका हॉबी आसा पेंटींग? पेंटिंगेन हांव कॅनवस पेंटींग करूं शकता. पेंटींग करता हांव कॅनवस. वॉल पेंटींग सुद्दां जाता म्हाका. ओके. स्प्रे पेंटींग जाल्यार सगळी जाता. ओके. आनी बाकीचे पेंटिंगेन सगळे अशें हात बसलेलो जावं म्हजो पेंटिंगेन अशें जाता म्हाका. ओके. आनी कितलीं वर्सां जालीं तूं चित्रशाळेन एकदम रुतलेलो आसा? एक्चुली हांव आतां ब्रश कितें बी कलर बी जाल्यार स्कुलानसूनच आहा म्हज्या हातीर. सो आफ्टर म्हणजे 10-12 मागीर डिसायड केला की फायन आर्ट जॉयन करपाचें. सो आफ्टर दॅट 4 वर्सां जालीं की केला. तेच्या पयलींसूनच आहा म्हाका एक आर्टाची उमेद कशी. सो मागीर हांवें ती गणपती करपाची स्टार्ट केला. कृष्णाच्यो मुर्त्यो करता? कृष्णाच्यो मुर्त्यो हांवें स्टार्ट करूंक ना, बट करूं शकता हांव, जाता म्हजे कडेन. आनी म्हाका सांग, तूं बिझनस म्हणून करता काय तुजी हॉबी म्हणून करता? बिझनस कहना, बट हॉबीच. आवडटा करपाक? आवडटा करपाक. आजून बिझनस म्हणून इतलो व्हडलो टार्गेटूय घेवंक ना हांवें आनी चिंतूंकय ना, बट जाता स्लोली टर्न जाता एक बिझनसान. फाटल्या वर्सा कितल्यो मुर्त्यो केल्ल्यो आनी ह्या वर्सा कितल्यो मुर्त्यो जाल्यो? नागोबा हांवें फर्स्ट टायम इतल्यो केल्या मुर्त्यो. फर्स्ट टायम इतल्यो केल्या? आनी म्हाका दिसता की जाल्या मातशें बरें खंय फर्स्ट टायम आसूं. सो फुडल्या वर्सा आनी मातशें वाडोवन करूं येता.
ओके दीपक बाबा म्हाका एक सांग तुका आतां कितलीं वर्सां जालीं तूं आतां नाक करता? म्हाका जवळ जवळ 22-25 वर्सां जालीं. हांव 7th आसलो तेन्ना नाक करतालो. ओके 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 आतां ही नाग पंचमी येयल्या न्ही, सो तुवें नाक करपाक केन्नाच्यान स्टार्ट केलें? नाक 1.5-2 म्हयने आसतना नाक हांवें सुरवात केल्ली. ओके तूं जें नाक करता पळय तितून तुका कोण कोण हेल्प करता? नागाक म्हटल्यार म्हाका फ्रेंड म्हाजे हेल्प करता आनी बारीक बारीक मेन म्हटल्यार बारीक भुरग्यांचो खूब सपोर्ट म्हाका मेळटा आनी म्हाजे फॅमिलीचो आनी बाच्यांचो. ओके म्हाका सांग ह्यो नाक सोडून तूं आनी कसल्यो कसल्यो मुर्त्यो करता? नाक सोडून हांव गणपती करता आनी मातयेची सरस्वती करता, दुर्गा करता. हे जे तूं नाक करता पळय ते तुका आवड म्हणून करता काय एक बिझनसांतल्या माध्यमांतल्यान तूं करता? नाक करप म्हटल्यार एक म्हाका आवड आनी एक आवड आनी एक आमच्या आंगानच ते आर्ट आसा, कला आसा म्हणून ते करता आनी तसो नागा फाटल्यान बिझनसय बरो जाता आमचो. सादारणशे कितले नाक करता तूं? सादारण हांव 300 नाक करता. 300 सुमार नाक करता. 300. म्हाका सांग तूं सोडून आनी कोण तुमचे सोयरे बीन ह्या बिझनसान अशें कितें आसा? सोयरे म्हटल्यार हेल्पाक भाचे पडटा. बाकीचे तुजे रिलेटिव्ह सगळे तुका हेल्प करता? हेल्प करता. ओके म्हाका सांग हो कोवीड काळ आसलो पळय तेतून तुका कितें फरक पडलो? फरक म्हटल्यार मातसो फरक पडलो आमकां. पेटय म्हारग जालो, माती म्हारग जाली म्हणून मातसो आमकां फरक पडलो. पेंट आनी माती म्हारग जाली मातशी. ओके तूं हे नाग आसा पळय ते खंय खंय सेल करता? नाग म्हाजे हांव गांवांत सेल करता आनी आमी होंडा बाजारांत करता. तशें कॉलनीन, केरी, मोल्ल्या ह्या गांवांत लागच्या गांवांतले लोक व्हरता नाग. ओके आतां म्हाका सांग जे नाग आसले पळय ते पयलींचे रेटी भितून आनी आतांच्या रेटी भितून कितें फरक आसा? पयलींचे रेटीन आनी आतांचे रेटीन खूब फरक. तेन्ना हांव स्टार्टींग नाग करतालो तेन्ना हांव 5 रुपयान विकतालो आनी आतां 5चे 100 रुपयान जाले ते पळय नाग 100 रुपया आनी हे जे नाग आसा ते 500 रुपया. म्हणजे हो 500, 300, 250 अशे नाग आसा. हय म्हाका सांग तुजी नागाची स्पेशलिटी कितें? स्पेशलिटी म्हटल्यार हांव हो नाग आसा तो मातसो रियलान दाखयला. हांव बारीक बारीक टिपके हेका कमीत कमी 4-5 तास वयता टिपके काडपाक आनी पेंट करपाक म्हटल्यार खूब मेहनत. तशी म्हाका ह्या नागाची 800 ते 1000 पर्यंत रेट मेळटा. ओके 800 ते 1000 पर्यंत. नागाक ते डिमांड आसा? नागाक ह्या डिमांड आसा. तशें हांव सद्या आतां हे नाग 5च केल्या. ऑर्डरी प्रमाणे हांव करता नाग आनी थोडे अशे विदावट ती खवळाचे नाग करता ते वयता 500 रुपया पर्यंत म्हाजे. पूण हो जो हातान तुवें नाग धरला तेजी रेट 1000 मेरेन वयता? 1000. म्हाका सांग आतां इतलीं वर्सां तुजें आतां नाग करता पळय त्या नागांक तुका गव्हर्मेंटा कडल्यान बीन कितें मेळटा? नागांक म्हटल्यार आमकां गणपतीक मेळटा, नागांक तशें मेळना. गणपतीक एका गणपती फाटल्यान आमकां 100 रुपया मेळटा गव्हर्मेंट. नागांक अजून मेरेन काय? नागांक अजून पर्यंत ना. आता आमी पणजे मार्केटान आसा आनी आमी हांगासर नागपंचमीची जी तयारी आनी नागपंचमीच्यो ज्यो मुर्त्यो नागाच्यो आहात तेच्या शॉप ओनरा कडेन उलया. सर तुमी कितलीं वर्सां जालीं तुमी नाग दवरतात? 22 वर्सां जालीं. 22 वर्सां जालीं. खंयच्यान हाडटा तुमी? आमी बिचोलच्यान हाडटात. बिचोलच्यान हाडटा. हय. आनी कसो कितें पेंडेमिकाचो कितें इफेक्ट बी पडला तुमच्या घरांत? म्हणजे लास्ट इयराक व्हडलेशें हें जावंक ना पळय. अंदू बी तितकेशें अजून पर्यंत ना कळ्ळें. आनी बिसायड्स हेच्या शिवाय आनी खंयच्यो मुर्ती बी दवरतात तुमी? आमी कृष्णाची दवरता. कृष्णाची दवरता आनी आतां नागवाले करता कुमार आसा पळय ते बी मातशे हळू हळू कमी जाल्या करपाचे. कित्याक ते बी लास्ट इयराच्यान कोवीड चालू जालें न्ही म्हणून तेंच्या पासून ते खूब कमी. म्हणजे एक 10 जाण करताले आतां 5 जाण करता नाग. म्हाका सांगा आनी तुमच्या वांगडा आनी कोण आसता हेल्प करपाक तुमकां? आमी हेल्प करपाक आनी कोण आसता? चेडो आनी हांव आसता. आतां स्कूल ना न्हू. आनी मुर्तेच्यो ऑर्डरी तुमकां येता आनी मागीर वार्षिक कितें कितें आसा पळय कोण एक 20-22 वर्सां म्हणटा एक वार्षिक कोण आसा पळय तिके पडटा तिके.
तुम्ही आता पळयले मातयेचे नाग कशे तयार करतात ते. आता पळोवया नाग पंचमी म्हळ्यार कितें आनी नाग पंचमी कित्याक साजरी करप. आयकुया ज्योतिशी संजय केळकर हांच्या कडल्यान. नमस्कार. अचिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारो मूर्तये ब्रह्मणे नमः. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ते होळी पौर्णिमा हे आमचं हिंदू धर्माचं वर्ष आहे. तर ज्यावेळी ब्रह्मदेवाने सृष्टी निर्माण केली, चराचर सृष्टी निर्माण केली, त्यामध्ये त्याने अनेक लोक निर्माण केले. यक्ष, किन्नरव, गंधर्व, देव, दानव, मानव, तसेच सर्प म्हणजे नाग या लोकांचीही त्याने उत्पत्ती केली. तर आमच्या या हिंदू धर्मामध्ये चातुर्मास हे जे सांगितलेले आहेत त्याच्यामध्ये निरनिराळी व्रत, वैकल्ये, सण, उत्सव अशी आहेत. त्यामध्ये नागपंचमी हे व्रत केले जाते. तर नागपंचमी हे व्रत तर ते सर्पाची पूजा अर्चा करून ते केले जाते. तर नागपंचमी अशी का म्हणतात? कारण प्रत्येक तिथींना त्या देवतांची नावे दिलेली आहेत. जसे प्रतिपदा अग्नी, द्वितीया ब्रह्मा, तृतीया गौरी, चतुर्थी गणेश, पंचमी ही सर्पाची तिथी आहे. म्हणून त्या दिवशी घरोघर नागपंचमीची पूजा करतात, म्हणजे नागाचे चित्र काढून पूजा करतात. त्याची देशकाल परिस्थितीनुसार पद्धती अशा आहेत की कोणी घरामध्ये मातीचा नाग आणून त्याची पूजा करतात, कोणी गंधाने किंवा हळदीने त्याची पूजा करतात. काही लोक जे गारुडी आहेत ते नागांना पकडून घरोघर हिंडतात, म्हणजे त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष नागाची पूजा करतात. हे एक स्त्रीव्रत आहे आणि हे स्त्रियांनी करायचे असते. तर याच्याविषयी अनेक पुराणामध्ये म्हणा किंवा जशा दंतकथा आहेत. तर त्यातली एक कथा म्हणजे अशी आहे की एक शेतकरी होता. तो नागपंचमीच्या दिवशी सकाळी शेतात गेला आणि शेत नांगरता शेतातील बिळामध्ये नाग असलेल्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये तो नांगराचा फाळ गेला आणि त्या नागाची पिले मेली. त्यामुळं त्या पिलांची आई म्हणजे नागिन संतापली. त्याने त्या शेतकऱ्याला दंश केला आणि त्याच्या घरी येऊनही त्याच्या बायका मुलांना दंश करून त्यानं मारून टाकले. नंतर तिला असे कळले की त्याची एक मुलगी परगावी लग्न करून दिलेली आहे. त्या ठिकाणी जाऊन तिने पाहते तर तिने सकाळी उठून नागाची पूजा अर्चा, दूध, लाया, नैवेद्य दाखवला होता आणि त्या ठिकाणी ती पूजा करून प्रार्थना करत होती. त्यामुळे ती नागिन संतुष्टली आणि तिला ती प्रसन्न झाली आणि तिला वर माग असे सांगितले. तर तिने सांगितलं की असं जे आपण तुमच्या सगळ्या कुटुंबाला ठार मारलेला आहे तर त्यांना तू जिवंत कर. नागिनीने पुन्हा तथास्तु म्हटले आणि त्याच्या सर्व कुटुंबियांना जिवंत केले. दुसरी एक कथा अशी आहे की एका राजाला 7 मुलगे होते आणि त्यांच्या 7 बायका. पण 7व्या बायकोला भाऊ नव्हता, म्हणून तिने नागाची पूजा केली व काही दिवसापूर्वी काही लोक त्या नागाला मारत असताना तिने त्याला वाचवले आणि तो नाग तिला प्रसन्न झाला आणि त्याने तिला वर माग म्हणून सांगितलं. तर ती गप्पच राहिली. नंतर त्या नागाने तिला अपार धन, वैभव असं दिलं. अशी एक कथा आहे. म्हणून नागपंचमी आपण मोठ्या भक्तिभावानं ही साजरी करायला पाहिजे. असे आमच्या या चातुर्मासामध्ये अनेक सण उत्सव येतात, तेही आपण मोठ्या भक्तिभावाने, मोठ्या अंतःकरणाने, शुद्ध अंतःकरणाने ते साजरे करायला पाहिजे. त्याने काय होतं तर देवाची भक्ती होते, आपल्या घरामध्ये सुख, शांती, समृद्धी नांदते आणि आपला जो संसार आहे तो सुखमय, आनंदमय आणि मंगलमय होतो. आता नाग म्हटलं तर आपल्याला भीती वाटते, कारण तो दंश करील किंवा आपल्याला तो मारून टाकील अशी भीती वाटते. पण नाग हा प्राणी भित्रा आहे, त्याला माणसापासून भीती असते, म्हणून तो आपल्या जवळ येत नाही आणि आला तर तो पळून जातो. आम्हाला वाटतं की त्याने आपलं दुःख धरलं आहे. असं तो नाग, तो भित्रा प्राणी, तो शेतीचं नुकसान करतात त्या प्राण्यापासून आपलं पिकाचं संरक्षण करतो. म्हणून
आपण हे असे एक व्रत आहे त्याची आता आज ही नागपंचमी हे मुख्य आहे, तर आपण सर्वांनी मिळून हे नागपंचमी हे व्रत करायला पाहिजे. असा हा नागपंचमी व्रताची किंवा सणाची माहिती आहे. तेव्हा आपण सर्वांनी मिळून हे नागपंचमीचं व्रत आपली शक्ती भक्ती अशा अंतःकरणाने करूया आणि सर्वांना या नागपंचमीच्या शुभेच्छा. सर्वांना आयुष्य आरोग्य लाभो. सर्वांच्या घरामध्ये सुख शांती समृद्धी आणि प्रत्येकाचा जो संसार आहे तो सुखमय आनंदमय मंगलमय हो. धन्यवाद. नमस्कार.